No, this is including dumps. ना 20 मिलियन दॅट इज आयन ओर. एक याद दवरा, ते 20 मिलियन काडपाक आमी आनी 80 मिलियन आनी तत्व काडटा. ते जर आमी इंटेलिजंटली वापरले, प्रत्येक एक ट्रीप न्ही तुका 2 ट्रिपी मेळटली. 100 मिलियन जाता आमचे. आनी कचरो वयता, जो कचरो आमच्या शेतान भातान वता आनी लोकांचे बोबो पडटा, ते जावचे ना. डंप कमी जातले. प्रोसेस करपाक जाय. मेलवानी बाब जे म्हणटा पळय न्ही, मेलवानी बाब म्हणटा पळय न्ही, हांव त्या विशयाचेर सपोर्ट करता. ते गव्हर्नमेंट इज नवीन पॉलिसीज तो विचार गव्हर्नमेंटाचो चालू आसा. कारण जशें म्हणटा ते आमकां जर 20 मिलियन जाय आसत जाल्यार 80 मिलियन बाकीचो तत्व मेळटा. आनी तितून जर रिजेक्टेड म्हटल्यार आमी वापरले आसत जाल्यार बाकीची तत्व 100 मिलियन मेळटले तुमकां. एक मिनिट सर, तुमकी म्हणटा तेका हांवूय सपोर्ट करता. तुम्ही पळया, गव्हर्नमेंटान कांय करूंक ना अशें न्ही तातूंत. जेन्ना हे सगळे बंद जाले, मायनिंग पॉलिसी ड्राफ्ट तुम्ही हातूंत म्हाका दिसता हे वाचले आसतले तुम्ही. वाचले, पण म्हाजो फक्त एक ग्रीवन्स आसा सरकारा कडेन. ताजो रिसर्च बंद केला. गव्हर्नमेंट झाम कॉम्रेड, हांव गव्हर्नमेंटाच्या फावरान उलयना, लक्षात दवरात तुम्ही. हांव बिझनेसमॅन म्हणून ऐकात, हांव लक्षात दवरात. ही पॉलिसी तुम्ही वाचात. आमच्या म्हणजे गव्हर्नमेंटान सगळ्या इंडस्ट्रीक बेनिफीट जावपा सारखीच पॉलिसी आसा, पण ती इम्प्लिमेंट करपा खातीर खंयच रे चान्स आसा? एनजीओ अरे सुनील, गव्हर्नमेंट कोणाचे असो, संधी आणि कशी दिवपाची असता. एकच मिनिट, बाकी एक गजाल सांगात. ताणी एक जो आरोप केलो सिरियस की सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट दोघी जाणांनी जितली प्रभावीपणान हो मुद्दो सुप्रीम कोर्टाक मांडपाक जाय आशिल्लो तितलो प्रभावीपणान मांडलो ना. सोडूंक ना सुप्रीम कोर्टान. ओके सुप्रीम कोर्टान कितें केलें ते म्हणून लागले आमी इंडिव्हिज्युअल इशू घेवचे ना. वी विल टेक इट एज ए कंबायंड इशू. कंबायंड इशू जेन्ना जो पळय विशय मांडूंक जाय आशिल्लो तो तांच्यांनी सोपयलो. एक दातार म्हण कोण तरी चेन्नयचो एडवोकेट, ताका मायनिंगेची इतकी नॉलेज ना. ताणें आपल्या हिशोबान कितें करूंक जाय आशिल्लें तें केलें. खरें म्हणल्यार सरकाराक जाय आशिल्लो आमचो जो पळय एजी आसा तो लोकल मनीस, ताका नॉलेज आसा, ताका उबो करूंक जाय आशिल्लो आनी एक्सप्लेन करपाक जाय आशिल्लो कोर्टाक की बाबा अशें अशें विशय आसा. कारण की तो चेन्नय वचलो, ताका कितें खबर गोंयांत कितें चल्लां. ताका जितके ब्रिफींग दिले तितके दिले आनी ते मागीर आमच्या गळ्याक पडले. आतां कितें बरेचशे फावटी जेन्ना सगळ्यांची डिमांड आशिल्ली की एक्सपर्ट एडवोकेट जाय आनी त्या विशयाचेर दातार हो फायनलायज केल्लो की बाबा सुप्रीम कोर्टाचो एक्सपर्ट एडवोकेट म्हणून ताका व्यवस्थीत रित्या सगळे रितीन फिडींग केल्लें. जेन्ना जेन्ना व्यवस्थीत जमाना जाले तेन्ना एजीन ही केस जी आहा व्यवस्थीत रित्या स्टँड केला. आज मानले दातार व्यवस्थित करूंक ना म्हणून. बरोबर, तेन्ना त्या उपरांत एजी स्टँड जाला कोर्टान आनी एजीन स्टँड जावन बाजू म्हणला. म्हाका दिसता आतां विशय जो आसा हो निकालाक लागपाचो आसा. तुम्ही कितें म्हणटात? तुम्ही म्हणटात की सुरवातीक स्टेटमेंट तुमकां जे एडवायझर आहा ते बोणे तांकां पयलीं भायर काडा. म्हजे जर मॅनेजर आशिल्ले जाल्यार आतां तर रस्त्यार आसपाचें. हांव परतन हेच सांगता, तुमकां जे एडवायझर मेळ्ळा अत्यंत डेंजरस आनी तुमकां फोंडान उडयतले आमकां उडयतले. तुम्ही एक गजाल सांगतात की सुरवातीक जो दाताराक नेमलो थंय मातशी चूक जाली, आतां आमी एजीक उबो करून थंय जाग्यार घालपाचो प्रयत्न केला. काँग्रेसीचे हांव उलयतां. काँग्रेस आतां सेंटराक आसा न्ही, मिनिस्ट्री ऑफ मायन्स तांचे हातून आसा. कितें केलां मिनिस्ट्री ऑफ मायन्सान? तुमी कशें आमच्या हितेशी सांग मरे. ना तुम्ही आतां जर येता म्हणटा काँग्रेस सेंटराक आसा, काँग्रेसीन कितें केला, काँग्रेसीन तुमकां सांगता जर आतां पळयात वदयच्यान आमी म्हणटा की शाह कमिशन काँग्रेसीन बंद केला. शाह कमिशन एक तुवें इन्स्टिट्यूट घातला तुम्ही, एक इन्स्टिट्यूशन घातला तुवें गोंयांत, एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स घातला गोंयांत. फाल्यां सुप्रीम कोर्टान एकच मिनिट हांव एक तुका सारको ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न विचारता, सामको ऑब्जेक्टिव्ह. मायन्स मिनिस्ट्री तुमची, MOEF तुमचे, ओके, इवन मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स तुमची. तिघी जाण दोग जाण मान्य करतात, मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स आणि मायन्स मिनिस्ट्री, की गोंयाक तुगेलो बंद जाल्यान इतली लॉस जाला आणि त्रास जाला, डॅमेज जाले. पण तुमची MOEF वेगळीच भाशा उलयता, नवी सर्क्युलर काडटा. तुमच्या 3 डिपार्टमेंटां भितर कोऑर्डिनेशन ना आसता न्ही. इवन ताणी बफर झोनाचो सर्क्युलर डेंजरस थिंग. सो तुमच्याच 3 मिनिस्ट्री भितर जितली कोऑर्डिनेशन जावपाक जाय आशिल्लें
ते नाशिल्लें ही पहिली गजाल. अरे, दुसरी explain गजाल लोकल काँग्रेस लिडरशिप फेल्ड टू कन्विन्स Failed, देयर totally युनियन failed. लिडरशिप. It is ओके, Totally. दोन गजाली सांग I will completely agree with you. There has been some miscommunication. ओके. I Not completely some, agree. total. No, Okay. there has been some miscommunication. Okay, face saving करून जाय म्हणून जाल्यार I won't say. बरोबर. There has been some miscommunication, but at the same time, what Mr. Fonseca has said, what Mr. Milwani has said, and the stakeholders from the industry, it is completely true that before taking any decision on the mining, whether it is capping or whether the buffer zone, the stakeholders should have at least been heard. But at the same time, there are certain parameters which were looked. There are also other stakeholders. Tatun environmentalists asa, general public asa, who are opposing mining. We cannot say that only the workers, we are or the stakeholders, they are the entire. They are the only stakeholders. They are the only stakeholder म्हणून शकना. Also the people who are affected by it. Now, The Christopher completely तुम्ही कितें म्हणला ताका सहमत आपण सगळे हांका कन्सिडर करू. क्रिस्टोफर वाज म्हणले कितें की जे डायरेक्टली इन्वॉल्व आसा मायनिंगा भितर त्या स्टेक होल्डरांक आयकल ना आणि जे डायरेक्टली इन्वॉल्व ना तांकां आयकलें. Congress as an opposition has a responsibility. Have you all had even one meeting with us? See, I have told you. एक meeting घेतला. तुमका ते परत सांगता. हांव मेलवानी बाबाचे हेजेर सहमत आसा. You are supposed to be opposition. ऑपोजिशन जाल्यार What Right, stand you have taken, Yes. you are quite objective. The problem with the Congress party, तुमची पै party आहा, with all due regard and respect, is a divided party. No, we cannot. तुमच्या say एक मिनिट all the time. डिवायडेड एक की तुमचेच लोक तुमचेर एक्यूज करता. तुमचेच घर का बेदी लंका ढाये No, एक झाले. घरका दुसरे बेदी काम आमच्या तो पार्टीचो setup. लोक गोंयचो मरता तुमच्या पॉलिटिक्साक लागून. इंटरनल पॉलिटिक्सा खातीर बरें, तो एक पॉलिटिक्स आमच्या आता पार्टीन नॅशनल पॉलिटिक्स पॉलिसीचेर बीजेपी आणि काँग्रेस या पॉलिटिक्स लागून गोंयकार मेले. सो तुम्ही लोकांक पैजेक लायले. आता स्टेक होल्डर जर एन्व्हायरमेंटलिस्ट आहा आणि कोण आहा की आम्ही कमी एन्व्हायरमेंटलिस्ट कामगार आणि लोक गोंयचे कमी एन्व्हायरमेंटलिस्ट. एव्हरी गोवन इज एन एन्व्हायरमेंटलिस्ट. Everybody has suffered over here, but the what I wanted to say is that we have to consider everyone. Everybody, okay. Marcus Not one, and not one. Have you met us? You have not even met us. ओके, ताजो एक बरो मुद्दो हा विच इज कॅनॉट बी इग्नोर्ड. तो म्हणटा आम्ही स्टेक होल्डर जेन्ना म्हणटा तेन्ना आम्ही स्टेक होल्डर फक्त ट्रकवाले, बार्जवाले, हेवी मशिनरी, मशीनवाले, कामगार, मिनेर अशेंच पळयता. एन्व्हायरमेंटलिस्ट स्टेक होल्डर न्ही, बरोबर. हो ताजो मुद्दो हा. तांकां तुमी स्टेक होल्डर म्हणून कितें हें करना. आम्ही त्यांचा स्टेक होल्डर म्हणटात. त्यांच्यानी येवपाक जाय. आम्ही कोणाक आडोना न्ही. जेन्ना आतां तुवें म्हणटा जर सरकारान हांगा हें केलें खंय आमी पळयता फूल आमच्या देशान पळयता कोण तरी रुलींग पार्टी कितें करता जाल्यार ओपोजिशन तेच्या विरुद्धान आसता. आतां जर मनोहर पर्रीकारान गोवा गव्हर्मेंटान जर मायनींग बॅन केलें आमी जेन्ना रस्त्यार आयले तेन्ना एक काँग्रेसचो हे आमदार आमच्या बरोबर कित्याक आयलो ना किंवा काँग्रेस पार्टीन आमकां कित्याक सपोर्ट केलो ना. रस्त्यार येवपाक प्रताप सिंग राणे, मिस्टर प्रताप सिंग राणे came, yes. ते आयले पूण बाकीचे कित्याक येवना. बरें, बाकी एक गजाल सांगात. आनी एक सांगता आमी जेन्ना बोवाळ मारताले इवन तो आमी आशिल्ले आमी आतां ट्रकवाले मशीनवाले आसात आमी फ्रांसिस्को म्हणटा सार्दिनिया, yes. येस, जे इलिगल जालें ते एका त्रास जाताले लोकांक आमकांय खबर आशिल्लें म्हण आमी तेन्ना रस्त्यार येताले तेन्ना सरकार आशिल्लें सरकार आमचो आवाज दामताले. बरें, म्हणजे कोणाचें सरकार आशिल्लें. बरें, आता नॉर्थाक आणि सावथाक उबो रावला नसले. म्हाका एक गजाल सांगात क्रिस्टोफर बाब. म्हाका दिसता ह्या पॅनलाचेर एवरीबडी एग्रीज की मायनिंग जाय. एवरीबडी एग्रीज की सस्टेनेबल मायनिंग जाय. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एग्री की गोंयकारा खातीर गरजेचें. मागीर अट्टा खंय अट्टा पळय हांगा तुका सुप्रीम कोर्टान जरी फाल्यां सांगलें मायनिंग चालू कर म्हणून जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. विचार मेलवानी बाबाक जो पर्यंत इसी क्लियरन्स दिना. बरें, हो सगळ्यात महत्वाचो. सुप्रीम कोर्टान फाल्यां बॅन काडलें जाल्यार मायनिंग चालू जावचें ना. एक कॅपिंग थरयलें. क्लियर करिना इसी जर क्लियर करिना जाल्यार मायनिंग बरें, चालूच जावंक बरें, शकना. बरें, हांव एक सांग सोदता सारको मुद्दो बाब हां. सांग बाब. पूण पॉयंट असो आहा की ईसी क्लियरन्स आता दिस इज द स्टँड ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑल्सो. ईसी तर क्लियरन्स दितले स्टेट गव्हर्नमेंटान सारखे रिपोर्ट फायनलाइज दिवपाक जाय. बरोबर, तो दिला. तो मेमे कितलो ते तुम्ही करताले तुम्ही रेडी करून दवरला. आता सुप्रीम कोर्टान परमिशन दिवन सुद्धा बाब मनोहर पर्रीकर म्हणटा 6 महिने लागतले. 6 महिन्याच्या सुप्रीम कोर्टान निकाल दिना फुडें
2 महिन्या भितर मायनिंग सुरू करप. आता जर एप्रिल मे तुम्ही उतार दिता. आम्ही उतार दिता. बरें. ऑक्टोबराच्या मायनिंग परत सुरू जाता. उतर तुम्ही दिवचे 1.5 वर्सां फाटीं सांगलेले सुप्रीम कोर्टान की निकाल फाल्यां दिला. लागू बरोबर करता. आसा. हे सरकार जर सिरियस असले, हे सरकार जर सुप्रीम कोर्टान आज जो निर्णय दिवनी आम्ही 2 महिन्या भितर मायनिंग चालू करता. एकच मिनिट तुम्ही हो विषय भाविकाचो विषयच ना. भाविक जावन उतर दिवप बरें. सारकें तुम्ही- कित्याक तुमचे तुम्ही- रूल खूप दिल्या. आणि तूं म्हजो फ्रेंड हांव ते टॉयलेट बरें तुम्ही अभ्यास केला. प्रत्येकाचा फेल. तुम्ही अभ्यास केला. म्हाका एक गजाल सांगात, फाल्यां जर सुप्रीम कोर्टान सांगलें की अमकी इतली मिलियन कॅपिंग आणि तुम्ही स्टार्ट करात, जाता स्टार्ट काय जायना? कित्याक सुप्रीम मुद्दे कोर्टान हांव घालची मांडटा. आपल्या तकले ओके लोकांचेर बरें मांडटा न्ही. ओके 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 अजून पर्यंत 2 वर्सां जाली स्टेट गव्हर्नमेंट कडे कसलेच इन्फॉर्मेशन ना. कोण लिगल कोण इल्लीगल कोण ते 400 ट्रेडर आयले काम करून गेले आणि तो एक्सपोर्ट करता तो इल्लीगल ट्रेडर. आता मागीर तो जो माल घ्यालो ताजे उपरांत आमी ताजेर FIR घालता. हे कितें? हे स्टेट गव्हर्नमेंटाची कार्मां. रिस्पॉन्सिबल स्टेट गव्हर्नमेंट शूड हॅव फर्स्ट फाउंड आउट वेदर ही इज लीगल ऑर इल्लीगल एंड स्टॉप हिम. हे जालें. पयलीं जाल्यार कोण लिगल कोण इल्लीगल ते ट्रेडर खंय ना जाले. दुसरो मुद्दो MOEFन अजून पर्यंत अहवाल काडूंक ना. म्हजो रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनाचे 24 रुपये घेतले आणि अजून पर्यंत ते म्हाका रिपोर्ट दिना विच EIAs वर वॅलीड एंड विच EIAs वर नॉट वॅलीड. पूण तें जर अंडर रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन तूं म्हाका दिना जाल्यार तयारीच ना. तिसरो मुद्दो आमी जे पळय मायनिंग करता पळय ताका एक मायनिंग प्लॅन आसता. ही कितें भिकणां भाजपाची धंदे न्ही. ताका मायनिंग प्लॅन आसता. मायनिंग प्लॅन जर घालतलो जाल्यार ताका तुवें DGPS तुजो सर्टिफायड प्लॅन घालूंक जाय. अजून पर्यंत एक DGPS प्लॅन सर्टिफाय जालो ना. आम्ही ऑलरेडी सबमिट केला मायनिंग डिपार्टमेंट. लास्ट पॉइंट लास्ट ना आणि कितले आदर खूप 10 न्ही म्हाका लास्ट एक महत्वाचो मेन जाल्यार आमचे कन्सेंट टू ऑपरेट सगळ्यांचे सोंपले लास्ट इयर. अजून पर्यंत पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमचे रिन्युअल करिना. कितें म्हणटा की सुप्रीम कोर्टान आसा ती मॅटर. अरे सुप्रीम कोर्टान आसा तू रिन्यू करून दवर. तुम्ही इतली सगळी प्रॉब्लेम सांगतात. समजा फाल्यां सुप्रीम कोर्टान गो अहेड दिलो, गोंया मायनिंग स्टार्ट जावपाक कितलो टायम लागतलो? जर सरकारान आपलें लक्ष घातलें जाल्यार मिनिमम 2 वर्सां तरी जाय. प्रॅक्टिकली तुका सांगता हे जरी ते म्हटलं सुप्रीम कोर्टान जर दिली असत हेजे जे सगळे विषय आसा सगळे रेडी आसा. तुमकां DGPS किंवा बाकीचे सगळे विषयाचे रेडी आसा गव्हर्नमेंट. फक्त सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिल्या उपरांत 2 ते 3 महिन्या भितर मायनिंग सुरू जावंक शकता. 2 वर्सांनी कितें ते म्हयने सांगता पळय ते सरळ लोकांनी गोंयच्या जनतेन ते कितें जे डेटी सांगता पळय into 10 करपाच्यो. बिलकुल ना. ह्यो केन्ना सांगूंक ना. गोंयच्या जी डेट आमी दिल्या त्या डेटीक ते काम केला. त्या डेटीक पलीकडे सरकारान काम केल्लें आसा. हांव सांगता जाल्यार पयलीं म्हणल्यार AG व्हॅकेशनाक वचून आसलो कोर्टान. बिलकुल ना. सिरियस असले जाल्यार आज ती हे मान्य करपाक मायनिंग पॉलिसी ड्राफ्ट करून त्याची ओपिनियन मागयल्ली आसा. आयदर स्टेक होल्डरांनी सांगचे त्यांचो कितें ओपिनियन आसा पळय त्या विशयाचेर मागयल्लो आसा. बरोबर आसा मेलवानी बाब मागयला काय ना म्हाका सांग. They ask for their opinion. त्याच्याने दिवचे. गव्हर्नमेंट हॅज प्रिपेअर्ड देयर ड्राफ्ट. ओके बरें. सांगा इतले सगळे प्रश्न आता मेलवानी बाबान मांडले. हे प्रश्न इतले भयानक आयकतकीर तुमकां कितें आशा आसा? 2 महिने तुमकां पडटा? हे पॉलिटिकल म्हणणं म्हाका पॉलिटिकल लागत ना. ते काँग्रेस हे 2 महिन्याचे पडटा तुमकां? 2 महिन्या भितर पडटा आणि पटना अशें हांव म्हणना. 100% 2 महिन्या भितर द वे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर ह्या इंडस्ट्री बरोबर आसा. हांव तुमकां सांगता न्ही विदर्भा सारखे आत्महत्या करपी लोक करता आशिल्ले. आमी बार जोनर आत्महत्या करपाक प्रवृत्त जावंक ना कारण चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आणि आश्वासन ऐकून घे. सुनील तुका काय खबर ना. हांव सुप्रीम कोर्टान वचूं पण तुम्ही सुप्रीम कोर्टान गेला. हांव जंतर मंतराचेर गेला. सुनील बाबू तुम्ही काय त्रास प्लीज तुम्ही तू म्हाका सांग ज्या व्यक्तीचेर विश्वास दवरपाक जावो त्या व्यक्तीचेर आमी विश्वास दवरला आणि विश्वास आसा जो 2 वर्सां त्रास जाता. 2 वर्सां तुम्ही जे
जे सगळ्यान अफेक्टेड आसा, वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री, बार्ज इंडस्ट्री, 100% तुम्ही तांकां थंय कॉर्नर करचे सांडून यू आर जस्ट आम्ही यू आर मेकिंग युअर पॉलिटिकल बॉस हॅपी. पॉलिटिकल तू ते घे कशें That is it, ना? That is it. क्विकली पॉइंट कंप्लीट करा.